संसोडा वेल्या कोयराचे ढीग दिसान दीस वाडत आसा। कोयराचो विलाव लावपाची प्रक्रिया थंड पडलेल्यान संसोड्यार कोयराचो राशी मात दिसान दीस वाडत आसा। कितल्याशाच वर्सां सावन संसोड्याचो विशय गाजत आसा। जायत्या सरकारांनी आपले पर्येन हो विशय हाताळपाचो यत्न केलो, पण खंयच्याच सरकाराक फावो तशें यश मेळ्ळें ना। आता तरी हो प्रश्न सुटावो जातलो काय? संसोड्यार जो संसोडो मडगांवाक एक लागिल्लो शाप असो म्हणून वळखतात। मडगांवच न्ही, मडगांव फातोड्डा कुडतरे हांगा, आनी हांगची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार कांयच सुदारिल्ली ना, जावं कांयच हालचाल जाल्ली ना। आचारसंहितेक लागून संसोड्यार घालपाक आशिल्ल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम आडकून पडला। आचारसंहिता सोंपले उपरांत दरेकी 25 कोटीचे हे प्रकल्प संसोड्यार घालतले, अशें मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडिसान सांगले। संसोड्याचे टेंडरिंग करपाक प्रोसेस चालू आसा ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट उरला आफ्टर लिफ्टिंग ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दोन आमी प्लांट्स घालपाक केले 25 टन्स ईच प्रोसेस विल बी सध्या जो प्लांट आसा तो चालू आसा जाता डेली जाता। आनी बायो रेमिडिएशन कितें आशिल्लें तें बंद आसा? बायो रेमिडिएशन चालू आसा। हांगा आमकां पळयल्यार सगळे तरेचो कोयर दिसता, प्लास्टीक, माती, काचो अशे वेगळे वेगळे तरेचो, आनी हो कितले वर्सांच जालो हांगा पडिल्लो आसा। आतां सद्याची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार प्लांटय तो सारको चलना आनी प्लांट बंद आसा। मडगांव म्युनिसिपालिटीचेर कांय दिसां फाटल्यान एक चक्राक मारिल्ली हायकोर्टान, आनी तांकां जो डंपार ते हाडून घालताले तो बंद करपाक लायिल्लो। आतां तांणी दुसरी हे काडल्या, टॅक्नीक काडल्या की जो ओल्ड डंपाचेर घालनासतना ताची सायडीक जो थोडो जागा आशिल्लो थंय ते डिस्पोज करतात आनी थंय तो साठो करून दवरतात। तांणी सद्याक एक फाटली 5 वर्सांत आनी एक दोंगर तयार करून दवरिल्लो आसा वयर, आनी आतां ताणें कोणाकच वयर वचपाची सुद्दां बंदी केल्ली आसा। हो डंपाचो प्रॉब्लेम असो आहा की आतां इतले वर्स जाले दिस इज अ पॉलिटिशियन इश्यू म्हणून तो तसोच जाल्लो आसा। तो एक्चुअली दिस इज सायडवेज येदी व्हडली स्कूल आहा, मनविका स्कूल आहा, आमी रावतात 18 वर्स जाली आमी रावतात, आनी आजून खूब घरां हे गार्बेजीचो प्रॉब्लेम आहा। हांगच्यान बोड्डा, हावजींग बोर्ड, कुडतोरी, राय, सांतीमाडी हे गार्बेजीचो पयलीं तितलो डंपाचो तितलो हे जायनाशिल्लो। आतां हे 10 वर्सांनी इतलो डंप वाडलेलो आनी हे डंपाचें आजून सोल्युशन कांयच ना हांचे कडेन। जस्ट एवरी टायम पॉलिटिशियन इश्यूज हे डंपाक तसोच दवरलेलो। आतां हे फावटी आमी अशें चिंततात की आतां खंयचोय सरकार येवन दी हो डंपाचो हेंच्यांनी सोल्युशन काडपाचो। हो डंप मुखार आनी वर्स डे बाय डे वर्स, कित्याक आमी आर फेसिंग हियर। पयलीं तितलो जायनाशिल्लो, आतां आमी इतले वर्स रावता, डेली बाय डेली आमकां इतलो पोल्युशन, स्मेल, मॉस्किटोज, मागीर फ्लायज, पावसान इतलो फ्लाय जाता की आमी हांगा फेस आमी रावपाक शकनात हांगा घरान इतलो। आनी एवरी टायम 6 म्हयन्यान हांगा कितें उजो लागता आनी कितें ना कितें प्रॉब्लेम चालूच आसता। म्हणल्यार हांकां सोल्युशन हांचे कडेन कोणा कडेच ना सोल्युशन। मडगांव, फातोड्डा आनी कुडतरेकारांच्या तकलेर लागिल्लें लेबल म्हणजे हे संसोडो हे येणारे 10 तारखेनंतर वचपाचें नांव घेतलें काय हाजे जाग्यार दुसरी लेबल लायतले हें आतां पळोवपाची गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर संसोड्या वयल्यान हांव गौरव प्रभू मार्कणेकर।